Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन विधानसभेचे सत्र आतां सुरू जातले आनी कांय आमदार जांचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा तातूंत आसा केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा. कारण तांणी बाबू कवळेकार सारक्या बलाढ्य नेत्याक हरोवन केप्यां ते जिखले. आतां विधानसभेन ते खंयचे रोल प्ले करतले, एक विरोधक म्हणून घटपणान उबे रावतले, विशय काडटले, खंयचे विशय काडटले, सगळे जाणां जावपा खातीर आमी खास तांकां आपयल्ले आसा. देव बरें करूं. पयलीं म्हणजे बोवाळ चल्ला सगळे कडेन की उरता काय वता काय उरता काय वता म्हणून. हें कितें खरें फट कितें? म्हणजे तूं न्ही 8 जाण तरी आसा. पयलो सदेश सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आनी पयलो प्रश्न विचारलो उरता वता हें म्हाका कळना कितें उरता आनी वता. 8 जाण खंय काँग्रेस सोडून भाजपान जॉयन जाता अशी पयलीं पासून न्यूज चलता. आतां ते रुमर काय न्यूज ते आजून कळना. जो मेरेन जायना तो मेरेन कळचें ना. एज ऑफ मुगे दिश्टीन म्हाका दिसता हे रुमर्स सद्या तरी कांय ना. आमचे मदीं उलोवप जायना. एवरी लास्ट 3 दीस पयलीं आमी CLP मिटींग जाल्ली. सगळे 11 आमदार आशिल्ले आनी 11 बॉम्ब सद्या सरकारा कडेन येता ते असेंब्लीक कशें एकठांय रावन कशें आमगेले प्रश्न मांडपाचे हेजेर विचार केला. सो म्हाका दिसना कोणी इकरांतले कोणी तरी दुसरे सायडीन वचपा आसा म्हणून. सगळे 11 आनी प्लस विजय धरून 12 आनी बाकीचे एकठांय आसतले. येस डेफिनेटली. स्ट्रॅटेजी केल्या तुमी तांचे बरोबर? येस आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केल्या इन्क्लुडींग आमी इकरान बाब विजयी आहा. आमी सगळे 12 जाणां प्लस आमगेले 2 जाण आपाचे आसतले. आमगेलो विरेश बाबूय आसतलो. सगळे एकठांय जावन कशें गव्हर्मेंटाक ऑनर करपाचें डेफिनेटली आमी कोतले नेक्स्ट असेंब्ली. कर्टेल केली असेंब्ली, कमी दिसांची केली, 10 दिसांची केली. ताचेर कितें रिएक्शन? आमगे आतां सांगले ते प्रमाणे आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान आमगे प्रेजिडेंटांनी सांगले ते प्रमाणे दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून. जेन्ना आमी कितें म्हणून आतां पंचायत इलेक्शन येयली ओके तूं ही आमकां पोस्ट इलेक्शन ही मुखार व्हरपा जाय आशिल्ली. सो कर्टेल करप 10 दिसांचे आनी आमगेले हे वॉयसीस आहा ते आनी आमगे वॉयसीस म्हळ्यार गोंयचे जनतेचे आवाज. सो जे आम उलयताय ते जनते तर्फेन उलयताय. जनतेचो आवाज जावं तो आमी असेंब्ली काडटाय. जेन्ना तूं असेंब्ली कर्टेल कोता फ्रॉम 25 days to 10 days इट इज एक्चुली सप्रेसिंग द वॉयस ऑफ गोवा. आनी गोंयचो जनतेचो आवाज आनी जनतेचे प्रश्न आहाय ते तुमी दाबून दवरपाक शकताय. होच तेंगेलो एक हेतू आहा म्हाका दिसता हे 10 दिसाचो हे असेंब्ली कर्टेल करपाक. तुमी तयारी केल्ली फूल फ्लेज 25 दिसांची? आमी म्हाका दिसता हांव एक आमदार जो एवरी डे आमकां 3 स्टार आनी 15 अनस्टार क्वेश्चन घालपाक मेळटा. सो म्हाका दिसता आय एम वन ऑफ द MLA हू एवरी डे हॅज पूट 3 स्टार आनी एक 15 अनस्टार क्वेश्चन घालपाक. आनी बाय गुड लक म्हाका दिसता एटलिस्ट 3-4 पाटी म्हगेलो फर्स्ट 5 म्हगेले नंबर येयला. प्रायवेट रेजुलेशन बील हें जर 15 टेबल जावपा आसा ऑन 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे गोंयकारांक नाका आनी गोंयकारांक विरोध आहा. हेंय म्हगेलें बील 3 नंबराचें येयलां 15. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता हें मुखार वचपाक जाय आशिल्लें. बट कितें तरी सरकार भिलो आनी सरकाराक जे जबाब दिवपा नाका म्हूण हे 10 दिसांक केलां. तुजें बील येतलें 3 लिनियर प्रोजेक्ट? डेफिनेटली नंबर 3 म्हगे लिस्ट जालो आहा. आनी हांवें मागलां बाकीचे सगळे म्हाका 39 प्लस हांव 39 आमदारान म्हाका हेजेर सपोर्ट करचो. हेजेर डिस्कशन जावचें आनी हे लिनियर प्रोजेक्ट्स जे तिनी आहाय की गोंयकारांक विरोध आसा गोंयकारांक नाकाय ते स्क्रॅप जावचे. आनी म्हाका दिसता बाकीचे आमगेले आमदार म्हाका सपोर्ट करतले. दुसरी गजाल म्हणजे फर्स्ट टायम MLA आनी फर्स्ट टायम येदे मोठे सेशनान तूं पार्टिसिपेट जातलो. तुमकां ओरिएंटेशन जे आशिल्लें तेका तुमी कांय अटेंड सुद्दां करूं ना. सो प्रेशर आसा आपूण बाबा अप टू दी मार्क करपाक? आमी पार्टी वायज आमी बसले आनी आमी इंडिविज्युअली आमी मेळना. जशें आमी 3-4 आमदार हांव युरी बाब संकल्प आमगेले आमी मेळ्ळे आनी आमी डिस्कस करून आमी एक आमगे प्लॅन केला आनी विथ सम नॉलेजेबल आमगेले मनीस हांव हाडले आनी तेंकडे एडवायस घेवन
आमी आनी म्हाका दिसता आतां काँग्रेसांनी मायट बी 1-2 दिसां भितर एक सेशनूय दवरपाक केलां. विथ दॅट हेल्प आमी काँग्रेस सेशन दवरतले ओरिएंटेशन येस ओरिएंटेशनाचेर. शिकोवपा खातीर. हय हय. आमची पहिले काँग्रेसच्या हातून 11 जाणां भितर 8 जाण न्यू आसा आनी 3 जाण अशे आसा ओल्ड आसा. भितरलो मायकल लोबो ऑलरेडी ओपोजिशनान केन्ना नाशिल्लो. 2गूच जाण उरता. एक आलेक्स सिक्वेरा, तोय बी खूब वर्सां नाशिल्लो. अगेन ही हेज कम बॅक मेड अ री एंट्री. एकटोच उरता दिगंबर कामत. तो लॉस जाता तसो दिसना. सगळेच जाण नवे, सगळेच जाण मातशे थंय आबूज जातले फ्लोराचेर उलयता आसतना आनी एकटोच जो एक्सपिरियन्स आसा तो एकटोच उरलो दिगंबर कामत. कितें जालां सी एक्सपिरियन्स मेक्स अ मॅन परफेक्ट म्हणटे भाशेन. कितें जालां आमी न्यू डेफिनेटली विथ आमगे सिनियराले तेंगेले विचार घेवन तेंगेली नॉलेज घेवन आनी तेंगेले जे एक्सपिरियन्स आसा घेवन आमी मुखार वयतले. बट म्हाका दिसना की आमी सांठोलेश म्हूण. कित्याक आमी खंयच तरी एक बॅकग्रावंडान कितें तरी येयलां. आमी चोयलां पयलींतली एसेंब्ली जाताल्यो. वी हॅव स्टडीड डॅट आनी डेफिनेटली विथ ऑल दॅट स्टडीज वॉट वी हॅव सीन एंड वॉट वी हॅव एक्सपिरियन्स एसेंब्ली बरी जातली. विजय सरदेसाय कडेन तुजें कशें आसा? एकदम बरें. आय मीन टू से ऑन अ स्ट्रेटेजी पॉयंट ऑफ व्यू. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. विजया बरें काम मेळ्ळा. आय हॅव टेकन अ फ्यू पॉयंट्स फ्रॉम विजय ऑल्सो. कित्याक ही इज ऑल्सो एन एक्सपिरियन्स्ड MLA. ऑलवेज इन द ऑपोजिशन आसतना ही वॉज अ फोर्सफूल सारको ऑपोजिशन म्हूण आसलो. आनी हांवें तोकडे थोडे अशे पॉयंट्स घेयले आनी तेगले एक्सपिरियन्स घेवन डेफिनेटली म्हाका दिसता विजय बाब म्हाका नेक्स्ट एसेंब्लीक बऱ्या पडटलो. विजय आसा आनी बाकीचे आम आदमी पार्टी आसा, बाकीचे सगळे आसा. तांचे कडेन जॉयंट स्ट्रेटेजी करतले काय फक्त काँग्रेस आपलीच स्ट्रेटेजी करतले? सद्या काँग्रेसान आपणा भाशेन केल्या आनी म्हाका खबर ना बाकीच्या कोण आमदारान आमगेले आपाक आनी विरेशाक मेन तरी केलें म्हूण. बट डेफिनेटली काँग्रेसान आमच्या MLA मदें 11 MLA मदें आमी केल्या आनी तितून बाब विजयी आहा. सो जायते क्वेश्चन आहाय वीच इज क्लब टुगेदर वीथ विजय, मायसेल्फ, संकल्प, तितूंक युरी आहा. 1-2 क्वेश्चनां म्हगेली आनी विरेशाय क्लब जालो हांवें. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता सगळे ऑपोजिशन एकठांय करून सरकाराक एक ऑनर करतले. मायकल लोबोचेर वेगवेगळे आरोप जाता आनी एट पर्सनल लेवलूय जाता आनी ताका लागून डू यू थिंक की लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून ते परफॉर्म करपाक शकतले, एस्पेशली जेन्ना पर्सनल लेवलाचेर तांचेर आरोप जाता तितले नेटान ते झगडपाक शकतले? पर्सनल लेवलाचेर कितें आसता आतां आमगेल्या टावन ऑनरेबल टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टरान हे जे एलिगेशन केलां तेणें म्हाका दिसना डायरेक्टली मायकलाचेर तो पॉयंट केला. ते जालां इरेग्युलरिटी जाल्याय म्हणून. सो इन ताजेर पॉयंट केला ताणें. मेंबर सेक्रेटरीचे नोटीस घेतला की आपल्याक प्रेशरायज करतालो मायकल लोबो सायन मारपा खातीर म्हणून. सो डेफिनेटली ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट. लेट इट बी जस्टिफायड. So my question, I am not saying whether you should defend Michael or not to defend Michael, but will it impact his performance on the field? I don't think so. This has nothing. That is his personal thing. Politics is separate. Business is separate. And definitely, when he is a leader of opposition, he will give his best. You have faith that he will give it. Definitely, he will give his best. दिगंबर कामत आणि मायकला मध्ये कंपेअर केलं जाल्यार who's the best leader of opposition? See, this is the first time Michael has been a leader of opposition, and even in the opposition, always used to be in the ruling. So, see, you cannot Digambar Babak and Michaelak, you cannot keep them in the same thing. So, Digambar Babak apna ge bashine ek vichar ha, Michaelak apna bashine. So, first time Michael is in the opposition. Let us see how Michael works as a दिगंबर मातसो दुखवला खंय की ते म्हणटा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन करूना आणि देर इज एप्रेन्शन की ते इज नॉट मच एक्टिव. I don't think so. दिगंबर दुखलो म्हणून कित्याक विदाउट एनी दिगंबर्स ओपिनियन जालपार म्हाका दिसता कांय मुखार वचना काँग्रेसाचें. सो विथ दिगंबर्स ओपिनियन ओन्ली मायकलाक फुडें केला आसतलो ऑपोजिशन लिडर. अनदर थिंग केपेच्या बद्दल तुजेर एलिगेशन जाता की सगळे बाबून काम केलां आनी तूं खंय इनॉग्रेशन करपाक लागला तांचें. अरे बाबा तूं वचून इनॉग्रेट करता. 20 वर्सां वयताय काम करपाक. 20 वर्सां तुका लोकांक 5 वर्स दिलीं, तेचे फाटल्यान आनी एक 5 वर्सां टर्म दिलो. 15 वर्स दिलीं, 20 वर्स दिलीं. सो जेन्ना आतां 20 वर्स काबार जाता आसतना तुवें काम केलें हाड म्हणपाक शकता. आज सकाळ फुडें आंगणवाडी एक पडली, सकयल गेली, आख्खें रूफ देंवलां. दीस वॉज अ व्हेरी सॉरी स्टेट चोवपाक. 25-30 भुरगीं थिंग शिकतालीं आनी टायम बरो आहा की ती 1 o'clock भायर सरले आनी 3 o'clock ते रूफ देंवला.
सो आनी हांवें पयलीं म्हणटे भशेन गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तेज्या पयलीं आमगेलो प्रकाश वेळीप बाब आशिल्लो आमदार, तेणें जायत्यो वस्तू पास केल्ल्यो. तेच फाटल्यान बाबून मस्त्याच्यो फावंडेशन स्टोन गेलो इनॉग्रेट केल्यो. सो दॅट डज नॉट मीन की बाबून बट यू एग्री की बाबून काम सुरू केल्लें? बाबून सुरू केलो ना. तेणें फुडें टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसतलो, वीच आय हॅव फॉलोड डेफिनेटली, वीच आय फॉलो. आय हॅव द डेट्स फॉलो केला आनी तो टेंडर प्रोसेस केला आनी नाव आय पूट अ फावंडेशन स्टोन. सो बाबून केलें सोड पायना. ते कोणा बाबूगले बाबा फंड्स न्हू आनी मुगले फंड्स न्हू. इट इज लोकांगले फंड्स आनी लोकांगलो पयसो. सो कितें येवपा जाय करपा जाय ते लोकां पासत जावपा जाय. पार्शियली क्रेडीट तरी दिता तूं बाबूक की खंय तरी ताणें तें सुरू केल्लें, एटलिस्ट टेंडर्स प्रोसेस स्टार्ट केल्लो? ते म्हज्या चड लोक सांगतलो बरो. 20 वर्स जालें तें सुरू करतालें, 20 वर्स लागनाय. सो आतां हांव येयलो म्हणटरीर कित्याक चालू जालें. फुडें आतां चालू जाला आसतो कित्याक हिंगा म्हगे कॉन्ट्रॅक्टरांक मोदें आनी मिडल मॅन म्हणटा कोण ना. तांकां स्टार्ट करपाक काम बऱ्या पडटा. मोदें आनी फाटलीं पयलीं एक मिडल मॅन म्हूण आसतालो आनी कितें तरी तेंगेलें पर्संटेज वयताली. आनी म्हाका ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें, हांव ओपनली सांगपाक शकता. तूं म्हणटा की बाबू पयशे खातालो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान? हांवें बाबू पयशे खाता म्हणला. मिडलमॅन पयशे कोण खातालो? आसतालो तो So, कोणाचो आसतालो? तो कोणागे आसतो तो कोणाचो? कोणागे ते सांग ना आसतलो तो तूं. कोणागे आसतलो तो फुडें कॉन्ट्रॅक्टरा खबर आसतलो आनी पयलीं आमदार आहा ते खबर आसतलो. म्हगे मिडल मॅन कोण ना. सो कॉन्ट्रॅक्टरांक जेन्ना टेंडर पळो काम करपाक हें सोंपें जाता जेन्ना मोदें ऑब्स्ट्रक्शन आसना तेन्ना. सो डेफिनेटली आतां तें ऑब्स्ट्रक्शन म्हणटा तें गेलें एंड वन्स ही गेट्स द टेंडर ही इज फ्री टू स्टार्ट द वर्क. सो यू ऑल्सो थँकफूल टू बीजेपी गव्हर्मेंट की बाबा ते तुका काम करता म्हणून तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तांणी राग काडूं ना की तेंच्या बाबूक उडयलो तुवें म्हणटकीर तुका दाखयता बी असलें कांय करना ते? आज पासून हांवें पार्टीचेर बीजेपीचेर कांय उलयलें ना रिगार्डींग डेव्हलपमेंट वर्क. बट डेफिनेटली 2-3 कडेन जाग्यार म्हाका काम स्टार्ट जावपा आसलो तें कोण तरी आडायलें. पार्टी लागून एडमिनिस्ट्रेशन सांगून आडायलें. आतां आमकांय काँग्रेस काय रुलींग सत्तेर नाय. सो डेफिनेटली बीजेपी आहा. सो तें तरी आडायतलो कितें जाल्यार बीजेपीचो कोणूय मनीस वचून सांगपाचो. सो इन दीस होल प्रोसेस दिसता की कोण तरी मोद मनीस आहा ते सांगता पार्टी लेवलार आनी एडमिनिस्ट्रेशन सांगून तें आडायता. तुजी कामां आडयता आतां सद्या? ना काय सद्या जाता? इट इज गोईंग इन अ व्हेरी स्लो स्पेस. हाडायच म्हणला बट स्लो फायल जाताय मूव जाताय. तुजी कामां जाता काय जायना? अजून जस्ट 4 months पडना. and but I have started, it will take at least more 3 months to complete the process. 100 days हांगा सीएमान 100 days सेलिब्रेट केले. 100 days ऑफ गव्हर्मेंट. 100 days एज MLA जाले तुजे. So 100 days कांय कितें डिलिव्हर करपा आहलें लोकांक कितें प्रॉमिस केलें आफ्टर द इलेक्शन. I have not, if not on government funds, I have done it from my own funds and which I am capable, which I have done before also, before the elections. बॉल्सांतल्यान घालून करता तूं? Definitely केला and I can prove it. पॅरलल गव्हर्मेंट जालो तूं? ना आतां कितें जालां जेन्ना लोकांची एक ओस्त आसा एक ती आंगणवाडी पळय. आय कॅनॉट वेट फॉर 3 months or 6 months टू गेट दॅट एप्रुवल एंड डू दॅट वर्क. मुको जेन्ना जाता हांव डेफिनेटली म्हगे भशेन हांव कोन्न दितां. आनी आतां न्हू इलेक्शन आतां राजकारणान पयलेंसून लास्ट 20 years हांव करीत आसा सोशल फिल्डांक. सोशल कार्य म्हणटा तें हांव 99 पंच आशिल्लो तेदोनसून हांव करीत आसा. सो म्हाका तें व्हडलें न्हू करपाक. सो मुको जाता ते भशेन हांव करतां. सो तूं म्हणटा एका वटेन खुबशे जाण 30% 40% कमिशन खाता तेन्ना तूं असो आमदार आसा जो आपल्या बॉल्सांतले घालता म्हणटा? हांव म्हणपा नाका. आज रुलिंगाचे बीजेपी मिनिस्टर म्हणटा पयर लोक आमगे बाबूश मनशरादान रोडा बद्दल सांगलें. सो हांव म्हणपा नाका. बीजेपीचे आमदारूच मिनिस्टर म्हणटा. सो आमी म्हणप म्हळ्यार तें सारकें न्हू. तेंगले सरकार आहा तेच मिनिस्टर म्हणटा. सो आमी म्हणपाक गरज ना. केपें नंबर 1 म्हूण तुवें स्लोगन दिलें. जातलें नंबर 1 शें दिसता? सो डेफिनेटली म्हाका दिसता सरकार जेन्ना जाता, चीफ मिनिस्टर जाता, कॅबिनेट मिनिस्टर जाता, हे आपणा कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती आसना, हे आख्खे गोंयचे आसता. आनी म्हाका विश्वास आहा सद्या तरी आतां आमचे दोतोर प्रमोद बाब आमगेलो चीफ मिनिस्टर आसा आनी डेफिनेटली केपें मुखार व्हरपाक आनी नंबर 1 करपाक हे जे प्रपोजल्स हे जे विजन आमचें आहा तो म्हाका डेफिनेटली आदार करतलो. प्रोवायडेड म्हाका भिरांत दिसता की थोडे मोद मनीस आहा तितूंक आडकोड घालपा नाका म्हूण. सो हांव सगळे टायमार आनी जेन्ना हांव CMाक मेळ्ळा तेन्ना हांव सदां सांगता सर आमकां आमगे केपेंचे मतदारसंघ हें कितली फाटीं आहा तेतूंक खबर आसा. सो हें मुखार व्हरपाक म्हाका तुजो आदार जायो आनी म्हाका विश्वास आहा
की आमगेलो CM आनी बाकीचे मिनिस्टर आदार करतले आनी केपें हें मुखार व्हरपाक नंबर 1 करपाक म्हाका डेफिनेटली आदार करतले म्हणून. सीएम केपें नंबर 1 व्हरपाक आदार करतलो. डेफिनेटली CM आख्खो गोंयचो सो सीएम Why not? लीड ओपोजिशनान आसून सुद्दां तुका आदार करतलो. करपा जाय आनी करतलोच. आनी हे आमगे केपेंकारांगे हक. वी आर नॉट सेपरेट पार्ट फ्रॉम गोवा. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गोवा. केपें गोंयकार आले. सो डेफिनेटली जेन्ना दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी कोता तशें करून केपेंय करपा जाय. केप्यान बीजेपीक भायर मारली. BJP भायर बीजेपी आमदार उडयलो, बीजेपी कॅन्डिडेट उडयलो. लोकां नाका म्हणटरी गेलो न्हू तो. लोकां जेन्ना नाका आमदार BJP नाका सो डेफिनेटली लोकांनी ताका हारयलो. डेव्हलपमेंट करपा खातीर बीजेपी जॉयन जाले खुबशे जाण फाटल्या फावटी. आतां तूंय अशें डेव्हलपमेंट बीजेपी अशें उलोवपाक लागला. सो इज देर एनी एश्युरन्स, फर्म एश्युरन्स की कितेंय जावं केपें नंबर 1 जायना जाल्यार सुद्दां जाता पूण आपूण बीजेपी जॉयन जावचो ना? केपें नंबर 1 जायनालूय जाल्यार अशें म्हणपा जायना म्हाका कडेन. हांव केपें नंबर 1 करपाकूय मुखार सरलो आनी विथ दॅट विजन पीपल हॅव वोटेड. म्हाका लोकांनी एक मॅन्डेट दिल्या केप्यां मुखार व्हरपाक. तेका मुखार व्हरपाक BJP जॉयन जावपाची गरज ना म्हाका तरी दिसना. सो आनी लोकांनी जेन्ना म्हाका एक पक्षाचेर एक चिन्हाचेर हातीचेर निवडून हाडा डेफिनेटली मुगलें कर्तव्य आहा की 5 वर्सां लोकांगे विस्वासार रावपाचो. आनी हांव तुका आज पुतून सांगता तुज्या माध्यमान की हांव नेक्स्ट 5 years डेफिनेटली काँग्रेसाचो आमदार म्हूण आसतलो. हे टेन्युअर एंड जाता तेन्ना सुद्दां आसतलो डेफिनेटली काँग्रेसीचो आमदार म्हणून. 2027 म्हळ्यार हांव डेफिनेटली काँग्रेसाचो आमदार म्हूण आसतलो. केप्याक प्रॉब्लम कितें की इतलो बॅकवर्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली? आर यू ओनली ब्लेमींग द रुलर्स देर काय ताका लागून टोपोग्राफी अशी आसा की थंय कांयच तुका काम करपाक मेळना? टोपोग्राफी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट वीच बट यू कॅनॉट ऑलवेज से तुका 5 वर्स न्हू. आतां लास्ट आमच्या आमदाराकूच या ताका 5 वर्स न्हू ताका 20 years मेळ्ळी काम करपाक. इवन यू हॅड टू वर्क 25% in 5 years, by 4 terms it would have been 100% complete. But आज तरी तूं तरी परिस्थिती की आमगे केपेंची चोयल जाले नॉट वी आर ऑलमोस्ट नॉट इवन 25% आमगेलें कितें तरी जॉब्स. आमकडे एक केपेंचो ग्रावंड सोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोड आमकां एक बरो केपेंच्या मतदारसंघात ग्रावंड ना. एक केपें हेल्थ सेंटर आहा, एक बाळ्ळी हेल्थ सेंटर आहा. रुरल आनी हेल्थ सेंटर्स ना. इवन एक बारीकचो हेल्थ सेंटर आसल्यार ताका बेसीक फेसिलिटीज नाय. बिलीव जावपा ना तूं देर आर हेल्थ सेंटर्स इन केपें वीच डजंट हॅव इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर कनेक्शन. उदक आनी लायट ना उदका आनी I made it a point in the assembly. There is no water and electricity connection in a health center in Kepe, in Barshe, in Khola. Visuals दाखोवपा ते उदक आनी लायटू ना हेल्थ सेंटराक. हेल्थ सेंटर काम कशें करता ते हांव दीट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी. लोक तरी आहा भितर? लोक येता डॉक्टर्स कोण येताय ते आनी बेरलान उदक बन दुसरे कोणेसून थिंग वताय. फ्रॉम बाळ्ळी हेल्थ सेंटर दे टेक इट टू द बार्शे हेल्थ सेंटर. आनी लायट खंयच्यान हाडटा? लायट कोणागेर टेम्पररी एक वायर हाडला. मोरपिल्ला तेसून सायडीन घरासून एक वायरा एक बल्ब हाडला इन द हेल्थ सेंटर. सो दीस इज द स्टेट सॉरी स्टेट ऑफ केपें. आमकां एक आमदार जालो 2.5 वर्सां लिडर ऑफ ऑपोजिशन मारलो वीच इज एज गूड एज अ कॅबिनेट रँक. 2.5 वर्सां डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. हांव म्हणटा तुका 15 वर्सां उरना हे 5 years तुवें काम करपा जाय आशिल्लें तें हांव फाटीं पडलो. सो लोकांनी हें जालना म्हूण दाखोवन दिलें. सो हांव ताका कित्या लागून जालना तें हांव ब्लेम करना. बट जेन्ना तुका वील आहा करपाचें मन आहा तेन्ना डेफिनेटली वस्त जाताय. आनी नाव थिंग्स आर मुवींग ऑन. तुका हांव मुद्दम एक वस्त सांगता. जेन्ना हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर बेतूल पंचायती येयल्लो हांवें ताका बेतूल पंचायत दाखयली आनी जेन्ना ती पंचायत दाखयली ताका ताणें चोयली आनी ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस जाल्लो फॉर अ न्यू पंचायत घर. जेन्ना हांव आमदार जालो ती फायल स्क्रॅप जाली. तें घर जावपा ना. सो हू टू बी ब्लेम्ड हांवें चीफ मिनिस्टरा विचारलें. सो चीफ मिनिस्टर आपणा भाशेन वजन सांगलें की ताका रिटेनिंग वॉल आशिल्ली आनी ते करपाक चड पयशे म्हणून आमी ती बंद दवर म्हणून. ताजे फाटल्यान आतां म्हाका चीफ मिनिस्टरान प्रॉमीस करून आतां आमी स्टार्ट केलां काम ऑफ बेतूल पंचायत रुफींग काण मँगलोर टॅक्स जालो ते काण सीट्स घालपाक. सो हें लोगीत तरी जाल्लें जाल्यार तांकां स्टाफाक आनी लोकांक तांकां काम करपाक मेळटालें. तूं चोयलें जाल्यार आख्खो भितर पास देंवता बेतूल पंचायतीक. आतां आमी तें काम स्टार्ट केलां विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान
ऑर्डर्स दिल्ल्यो आनी त्या प्रमाणे रोखडें थिंगा आतां सामान पावलां टू चेंज द रूफ. सो कामूच जावनाशिल्लें अशें म्हणटात. काम जावंक ना. आनी ही पंचायत आमगेली पयलींच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टराली पंचायत वे ही कम्स फ्रॉम बेतूल नाकेरी पंचायत, ही तेगे घरची पंचायत. सो हें कित्याक जावंक ना? तातूंत जावना. पण केपें नंबर 1 करपाक तुका कितले वर्सां लागतली अशें दिसता तुका? डेफिनेटली इट वील टेक सम टायम. आनी ह्या 5 वर्सांत जावपा ना? जातलें, कित्याक जावपा ना? जातलें. डेफिनेटली जातलें. खूब काम करपा आसा म्हणटा तूंच. जातलें. सी आय वील गिव माय बेस्ट. हांव 100% म्हगे दितलो. रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन हाव गव्हर्मेंट सरकार हेजेर विचार करता, एडमिनिस्ट्रेशन कशें वता. समज तरी म्हाका तरी एक फ्री हँड मेळ्ळो काम करपाक आनी सरकारान तरी म्हाका समज तरी आदार केलो, नेक्स्ट 3 years आय कॅन मेक इट टू ब्रिंग इट टू अ हायर लेवल. कित्याक आमी हेतूंतल्यान काम करून येयलो मनीस, आमकां एक एक्सपिरियन्स आहा. लास्ट 20-24 years आय नो एडमिनिस्ट्रेशन हाव इट वर्क्स. सो समज तर सरकारान आदार केलो आनी समज तरी एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका आदार केलें जाल्यार डेफिनेटली आय वील गो अहेड. नंबर 1 म्हणटा पळय तुवें, तेन्ना कितें नंबर 1? वॉट एक्झॅक्टली? इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेजीक आमकां फेसिलिटी आमकां स्पोर्ट्सांक कांय ना. गूड एडमिनिस्ट्रेशन. सी एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमगेले बारीक सामान मनीस तरी खंयच्याय तरी कामां वयता, तुका तरी एडमिनिस्ट्रेशन तरी हेल्प करना जाल्यार इट इज पॉयंटलेस. सी हांवें 5 ऑफिस ओपन केलें आतां. म्हाका दिसता आनी गोंयच्या आनी खंयच्याय आमदारा गेली कॉन्स्टिट्युन्सी 5 ऑफिस आहाय जाल्यार म्हाका तुजी स्वताची 5 ऑफिसां म्हजी आसात? स्वताची 5 ऑफिस आहाय. बेतूल पंचायत आहा, खोला पंचायत आहा, बारशें पंचायत आहा, फातोर्पा पंचायत आहा आनी केपें म्युनिसिपालिटी आहा. सो आय हॅव 5 ऑफिसीस. आय हॅव रावंड अबाउट 18 स्टाफ वर्किंग अंडर इन ऑल दीस 5 ऑफिसीस. सो हें लोकांक बेजीक एडमिनिस्ट्रेशन कितें तरी आदार करपाक हें 5 ऑफिस. पूण ह्या आतां सगळें म्हाका एक कळना, आमदाराक ऑफिस कित्याक घालचें पडटा? थंय गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा न्ही, आमदारान कितें करतलो? ना ना, आमदार करपाक इन्स्टेड ऑफ पीपल गोईंग एंड स्टँडींग इन द लायन, बेजीक तेंगे फॉर्मां लायक DSS सोशल ही सगळीं कामां तेंगेले कसल्यो सर्टिफिकेट्स हाडपाक, हेल्थान कितें इश्यूज आसला जाल्यार हे आमी आमगे ऑफिसान तेंकां बरोवन सगळें फॅसिलिटी करून दिताय. And from there, we make it a point to go to Panjim or in the offices and submit along with the applicant. So हें कितें जाता, लोकां वचून तेंकां त्रास जावपा नाका, लायनीर लागपा नाका. आमी सगळें फॉर्मेलिटीज करून तेंकां पावयताय. सो आमदार तुमच्या दारी सारको? आमदार तुमच्या दारी सदांच डेली? एक दिसा खातीर न्ही? डेली हाडून थंय दिले जाल्यार भरून तुमी व्हरून पणजे बी पावयता? आख्खेंच आमगेले स्टाफ आहा. एवरी विकाक आमगेलो 2 पाटी आमगेलो स्टाफ गोज टू पेंजीम फॉर एनी वर्क. सो आमी फिक्स आमगेले दिसाक ट्यूजडे आनी फ्रायडेज आमगेलो एक भुरगो पणजे वयता टू डू दीस ऑल दीस. फॉलोअप मागीर तुमीच करता? आमी फॉलोअप करताय. सो केपेकारांक टेन्शन ना तर, फक्त फॉर्म व्हरून दिवपाचें? डेफिनेटली आमी फॉलोअप करून आमी घेताय. फॉलोअप करून घेता. दिस इज हाव यू विल मेक केपें नंबर 1? नो, अपार्ट फ्रॉम दॅट देर आर अदर थिंग एड्युकेशन वायज. तुमचो आतां आमगे हाय स्कूल आहाय ती इन पॅथेटीक स्टेट. मोरपिलापूर आमी एक व्हिडिओ करून घायल्लो. भुरगे जमनीर बसून शिकताले. आज त्या व्हिडिओ कॉल म्हणल्यार आमकां 12 बेंचीस आनी डेस्क पावलें थिंगा, वीच ऑल दीस इयर्स जावपा जाय आशिल्लें, जालें ना. सो एटलीस्ट गव्हर्मेंट हॅड दॅट कर्टिसी टू गिव अस दीस 12 बेंचीस. डिपार्टमेंटान दिले आमकां. सो नंबर 1 जावपाक सी हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एड्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पोर्ट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो वस्तू समज तरी जाग्यार डेफिनेटली से आय एम नॉट सेईंग नाव नेक्स्ट 5 years यू विल सी द चेंज. भुरग्यांक हें तरी बेजीक वस्त मेळ्ळो, आमगे सिटीजन केपेंच्या लोकांक बरी तरी हेल्थ मेळ्ळें, डेफिनेटली एवरीथींग वील चेंज. जेन्ना तुका बेजीक वस्तू तुगे तरी आरोग्य बरो ना, तुका तें एड्युकेशन ना जाल्यार तूं मुखार केसो वयतलो. सो दीस इज अ पॉयंट वॉट वी आर मेकींग टू गिव देम अ बेस्ट एड्युकेशन, गिव देम गूड हेल्थ इन हेल्थ सेक्टर, मेक स्पोर्ट्स वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगे फिजिकल तरी बरो जावपाक. सो इफ यू टेक ऑल दीस थिंग्स इन टू कन्सिडरेशन, डेफिनेटली वेन वी हॅव अ हेल्थी नेशन, people health is important, education is important. So this is the basic thing what we are trying to do. So समज तरी आम तरी हें तरी बेजीक वस्त तरी मुखार येयलो, डेफिनेटली द चायल्ड वील गो अप. तुजे कुशीकूच मिनिस्टर आसा, ही इज होल्डिंग सच इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियोज. सुभाष फळदेसाय, इज ही हेल्पिंग यू? डेफिनेटली तो आतां न्हू, म्हाका पयलींसून म्हगेलो गुड फ्रेंड. बरो तुमी एकमेका हेल्प केले खंय इलेक्शनाक बी? पर्सनल बेसीस डेफिनेटली केलें. तशें कांय ना. फ्रेंडशीप डिफरंट आनी तुका सांगलें ते भाशेन पर्सनल पॉलिटिकल डिफरंट. सो आमी पूण पॉलिटिक्सान हेल्प केलें तुवें ताका इलेक्शना टायमार? हांवें तें केलें तें म्हाका केलें.
सेम अजून आता करता काय करना आतां डेफिनेटली करता. आतां सांगितलं तुका तो जेन्ना मिनिस्टर आहा तो गोंयचो मिनिस्टर, म्हाका कितें हाड दवरता तो. तू साम शेजारी म्हणून हय मातशे तुमचे कंटिजियस कॉन्स्टिट्युएन्सीज न्ही ताजें तुजे लागला हय डेफिनेटली हेल्प करता म्हाका. आमगेले पयर आमी DSSाची थोडी फॉर्मां आनी कितें आहलीं ती सोशल तेंटी आमगेली फॉलोअप केलें आनी लोकलीं आमकां मुखार प्रोसेस करपाक दिलें. सो ही इज ऑल्सो कंट्रिब्युटींग फॉर केपे नंबर 1. येस डेफिनेटली. तोय बी आपल्या परीने कर आपण पळय जेन्ना तो मिनिस्टर आहा तें डेफिनेटली ही विल डू. आनी म्हाका दिसना आमगे सुभाष बाबाक तशें कितें कोणाचेर राग दवरपाचो कितें करपा आहा म्हणून. तेन्ना मिनिस्टर आतां आख्खो गोंयचो. म्हाका कित्याक केप्यांक कित्याक काणकोणूय करतलो, पेरणे करतलो, सांग्यार करतलो, पणजी करतलो, सगळ्याक करतलो. ना तुका कारण तू लागचो म्हणून विचारता हांव तुका. ना जेन्ना मिनिस्टर जालो तो सगळ्यांचो सगळ्यांचो. डेफिनेटली आनी केपे नंबर 1 इज फॉर शुअर. 100%. ओके देव बरें करूं तुमकां तुमी हांगा आयल्या म्हणून. हे आशिल्ले एल्टन डिकोस्टा. ते म्हणटा की सगळ्यांत पयलीं आनी म्हत्वाचें फुडले 5 वर्सां काँग्रेसीनूच रावतले. फुटपाचे जे वावडी चल्ल्या त्यो आजून म्हणसर तांच्या बाबतींत तरी विश्वास दवरूं नाका. ते म्हणटा बाकीच्यांच्या बाबतींत विश्वास दवरूं नाका की आजून म्हणसर तरी सगळे एक संघान रावता आनी केपे नंबर 1 करपा खातीर सरकार तांकां पूर्णता मदत करता आनी करचीच म्हणटा ते कारण सरकार सगळ्यांचो आनी केपे नंबर 1 केले जाल्यार सगळ्यांकूच फायदो जातलो. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Channel partners are RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande Mentor, goabyline.com. Keep watching this. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.